पोलिसांनी कितलीही कारवाई केली तरी गोंयसून कर्नाटकात जी दारूची तस्करी जाता ती तस्करी रोखपा खातीर पोलिसांका अजून पर्यंत यश येवना आणि ही तस्करी काय अजून पर्यंत थांबूंक ना। मात्र या दारू तस्करीतच काही पोलिसांचो सहभाग असा अशी चर्चा लोकांतल्यान सुरू आशिल्ली। मात्र ही चर्चा आता खरी ठरिल्ली आसा। गोकर्ण हांगासरल्या ओम या समुद्र किनाऱ्याचेर आपल्या वाहनांतल्यान गोंयचो सोरो हो आसा तो विकुपाचो प्रयत्न करपी एका हेड कॉन्स्टेबलाक आनी तेजो साथीदार आसा तेका गोकर्ण पुलिसांनी अटक केली आसा। कारवार तालुक्यांतलो कदरा ह्या पुलीस स्टेशनचो हो हेड कॉन्स्टेबल तेजे नाव संतोष लमानी आसा। तशेंच तेजो साथीदार आसा कारवारचो निजामुद्दीन एका गोकर्ण पुलिसांनी अटक केली आसा। तेंच्या जे वाहनात एकूण 50,000 रुपयांचो गोंयचो सोरो हो त्या पुलिसांका मेळिल्लो आसा। ह्या प्रकरणात गोकर्ण पुलिसांनी त्या दोगांचेर ही गुन्हो नोंद केल्लो आसा आणि तेंचे हे कारस्थान केन्ना पासून सुरू आसा तेजो शोध आणि पुढील तपास हे गोकर्णचे पोलीस करीत आसात।